नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवात स्मिता येळकाराचो येवकार खबरो विस्तारान. नॅशनल गेम्सात गोंयची कामगिरी नेटार, पदकां तिसार पावली. संजना प्रभुगांवकारान स्विमींग 200 मीटर बॅकस्ट्रोकात, शृंगी बानेकारान 4x100 मेडलीत कांशा पदक जोडलें. मजगतीं गोंयची बीच फुटबॉल टीम सेमीत लक्षद्वीपाक 7-8-5 मारून फायनलीत. भांगरा पदकाक केरळा आड. गोंयान आतां मेरेन 2 भांगरां, 5 रुप्यां, 23 कांशा पदकां जोडल्यांत. नॅशनल गेम्सांत गोंयची रेकॉर्ड ब्रेक कामगिरी चालूच. पदकां पावली तिसार. संजना प्रभुगांवकारान स्विमिंगाचे 200 मीटर बॅकस्ट्रोक प्रकारांत, जाल्यार शृंगी बांदेकारान 4x100 मेडलीत कांशा पदक जोडलें. हो स्टेटान आसा आनी हांव गोंयचें म्हणून बरो फिलींग आसा, कित्याक गोवाक हांवें एक मेडल हाडला म्हणून. आनी आतां म्हजें नेक्स्ट इवेंट आसा 200 IM आनी 100 फ्री स्टायल, सो त्या खातीर सुद्दां हांव आतां प्रिपेर जाता. फुडलो टार्गेट कितें आसलो? 200 IM आसा म्हाजो तो 3 तारखेक, सो आतां तेजेर कॉन्सन्ट्रेट करपाचें आनी बेस्ट दिवपाचें. गोंया खातीर मेडल घेवन कशें दिसलें? आनी तें गोंयान सुद्दां खूब प्रावड फिलींग आसा, कित्याक खूब एक्सपेक्टेशन्स आशिल्ले गोवा गव्हर्मेंटा कडल्यान, सो जे हांवें मेडल दिला तें बरें आसा. गोंयच्या बीच फुटबॉल टीमीन सेमी फायनलीत लक्षद्वीपाक 7-8-5 गोलान हरोवन फायनल गाठली. भांगरा पदका खातीर केरळा आड मॅच. गोंयान आतां मेरेन 2 भांगरा पदकां, 5 रुप्या पदकां आनी 23 कांस्य पदकां जोडल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सरदार पटेलाच्या जयंतीक देशभर एकता दिसाच्यो कार्यावळी. गुजरातच्या केवडियात एकता नगरात प्रधानमंत्र्याच्या हजेरेत कार्यावळ जाली. कांय राजकीय पक्ष स्वार्था खातीर देशाच्या अखंडते आड वावुरतात. लोकांनी सतर्क रावचें म्हणून उलो. अनुच्छेद 370 रद्द करून मोदी सरकारान खऱ्या अर्थान देश एक हाडलो. मुख्यमंत्री सामंत साखळे उलयलो. आपने देखा होगा कि देश में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल धड़ा ऐसा है जिसे सकारात्मक राजनीति का कोई तरीका नहीं दिख रहा. दुर्भाग्य से ये पॉलिटिकल धड़ा ऐसे हथकंडों को अपना रहा है जो समाज और देश के खिलाफ है. ये धड़ा अपने स्वार्थ के लिए देश की एकता अगर टूटती भी है तो उनके लिए उनका स्वार्थ सर्वोपरि है. इसलिए इन चुनौतियों के बीच आप मेरे देशवासी जनता जनार्दन, आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है. 2018 जेन्ना 317वे कलम रद्द झाले आणि 317वे कलम रद्द झाल्या उपरांत आमच्या देशाचे होम मिनिस्टर अमित भाई शाह आणि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यानी म्हणजे परत एकदा की थंयसरले 317वे कलम लढवून परत एकदा सांगले की देश में एक विधान, एक प्रधान, एक निशानी चलेगा. म्हणून तर म्हणजे जम्मू काश्मीरात आज आम्ही अभिमानात तिरंगो लावपाक शकता. आज अभिमानान आम्ही म्हणटा की हो देश एक संद झालो, हो देश परत एकदा एकीकडे उरलो. नाजाल्यार काही तुकडे गँग आसा म्हणजे ते देशभर वावुरता. ताका आम्ही म्हणटा कोणाक तरी जम्मू काश्मीर वेगळो जाय आशिल्लो, कोणाक तरी आसाम वेगळे जाय आशिल्ले, कोणाक तरी नॉर्थ ईस्ट वेगळे जाय आशिल्ले. अशा विचारसरणीचे लोक सुद्धा म्हणजे जेका तुकडे गँग हे ह्या देशात म्हणजे ऍक्टिव्हली नक्सलाइटच्या नावा सकयल, आतंकवादाच्या नावा सकयल कोणतरी छत्तीसगडात असतलो, कोणतरी मध्य प्रदेशात असतलो, असे अजूनही बी ऍक्टिव्हली वेगवेगळ्या पद्धतीन काम करीत आशिल्ले त्या सगळ्यांचो नायनाट करपाचे काम जर कोणी केले आसत जाल्यार मोदीजीन केले. म्हणून हांव मोदीजींचे खूप खूप अभिनंदन करता. देशातले तरणाटे एकठांय येवन खंयचेय ध्येय गाठूंक शकता हें मेरी माटी मेरा देश मोहिमेन दाखोवन दिलां. दिल्ली कर्तव्य पथाचेर अमृत वाटिकेचे कार्यावळीक प्रधानमंत्री मोदी उलयलो. प्रधानमंत्र्यान तरणाट्यां खातीर मेरा युवा भारत लॉन्च केलो. अमृत महोत्सव स्मृती आनी अमृत वाटिकेची बुनयाद घाली.
गोंयच्यान माती घेवन गेल्ले टिमीचें कला प्रदर्शन. प्रधानमंत्र्यान कर्तव्य पथार अमृत कलशात माती घाली. देशातले तरणाटे एकठांय येतात म्हणून प्रधानमंत्र्यान खोशी उक्तायली. राष्ट्र निर्माण के लिए मेरा युवा भारत संगठन बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है. इसके लिए मैं देश के युवाओं को विशेष तौर पर बधाई देता हूं. मेरे परिवारजनों, भारत के युवा कैसे संगठित होकर हर लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मेरी माटी मेरा देश अभियान है. प्रधानमंत्र्यान तरणाट्यां खातीर मेरा युवा भारत लॉन्च केलो. तशेंच अमृत महोत्सव स्मृती आनी अमृत वाटिका खातीर बुन्याद घाली. गोंयच्यान माती घेवन गेल्ल्या टिमीचें थंय कला प्रदर्शन जालें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मांडवींतले आनी कांय ऑनशोर कसिनोंचेर कोचीसावन आयिल्ले ईडीचे टिमीचे छापे. महादेव ऑनलायन बॅटींग ॲप प्रकरणांतल्यान खंय लीड घेवन ही कारवाय चल्ल्या म्हणून सुत्रां सांगतात. कांय कसिनो ऑनलायन वेव्हार करतात म्हणून ईडीक माहिती मेळिल्ली. 1000 मायज कोटींचो वेव्हार, सुत्रां सांगतात. कांय कसिनो स्टाफ गिरायकांचोय जबाब घेतलो. आमचे आयफोन हॅक करतात, ॲपलाचो अलर्ट आयला. इंडी आघाडी विरोधकांचो दावो. काँग्रेसीचे थरूर वेणुगोपाल खेडा, टीएमसीचो महुआ, उद्धव शिवसेनेची प्रियांका, आपाचो राघव छड्डा एकल्याचे हॅकिंगाचे दावे. राहुलाचो मोदी सरकाराचेर हेरगिरीचो आरोप. सरकार म्हणटा ॲपलान 150 देशांनी असो अलर्ट धाडला, तरी प्रकार कितें तो चौकशी करता. पूरे ऑपोजिशन के खिलाफ यहां पे एप्पल का नोटिस आता है. मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है. देखिए, अच्छी तरह देखिए, ये तोते का काम है, राइट. इसमें लिखा है एप्पल बिलीव्स you are being targeted by state-sponsored attackers who are trying to remotely compromise the iPhone associated with your Apple ID. अब ये मेरे ऑफिस में सब लोगों को मिला है, वेणुगोपाल जी को मिला है, कांग्रेस पार्टी में लिस्ट बनी हुई है, पवन खेड़ा, सुप्रिया, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, महुआ मोइत्रा, राघव चड्ढा, टीएस सिंहदेव, लिस्ट है. और ये सारे के सारे किसी ना किसी तरीके से इस मामले में इन्वॉल्व है. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. आपाचो मुखेली दिल्लीचो मुख्यमंत्री केजरीवालाक लिकर स्कॅम केशींत 2 नोव्हेंबराक हाजीर रावन ईडीचे समन्स. फाटल्या एप्रिलांत सीबीआयन केजरीवालाची हे प्रकरणांत चवकशी केल्ली. 338 कोटींची फाळामुळां आपामेरेन पावल्या. ईडीचो दावो. पयसो आपान राजकी प्रचाराक वापरला म्हणून आरोप. आतिशी म्हणटा केजरीवालाकूय भितर बडयत बीजेपी आपाक भिता. फेक रेप केशी घालून ब्लॅकमेल करपी मल्टी स्टेट सेक्स टॉर्शन रॅकेट एक्सपोज. केशींतलो मास्टर मायंड गुजरातच्या हरीश हेमनानीची कळंगूट पुलिसांक 4 नोव्हेंबर मेरेन कस्टडी मेळ्ळ्या. हनी ट्रॅप करपाक बायला साथीदारांक तो साधन सुविधा दितालो. हनी ट्रॅप करून खंडणी उखलून बलात्काराच्यो फेक केशी घालपा खातीरूय मजत करतालो म्हणून आरोप. In the ongoing investigation in alleged sextortion cases, Kalangut police has got big breakthrough and has arrested mastermind Harish Hemnani.
Harish is native of Gujarat and he is the mastermind behind the fake rape cases lodged in the state of Goa in last 1 year. Goa police has constituted a special team to investigate these fake rape cases, which is headed by DIG Aslam Khan, and this team also comprises SP North End Crime Nidhin Walson and SP Cyber Cell Akshat Kausal. After intense investigation of almost 1 month, police has reached till Harish Hemnani and has learned that he has been instrumental and mastermind behind registration of these fake rape cases, which has been lodged by his female associates during last 1 year. This story had started in November 2022 when a girl had registered fake rape case against a Gujarati businessman Anant Kumar Tanna with the Anti-Human Trafficking Unit, alleging that she is the model and Anant Kumar Tanna intoxicated her and raped her. But now it has been revealed that was a fake rape case with intention to extort money from businessman Tanna. In view of that, Anti-Human Trafficking Unit has now written to the concerned court requesting to grant them permission to re-investigate and file fresh report in this matter. Mukesh Kumar for Prudent. 20 कोटींच्या शेअर इन्व्हेस्टर फ्रॉडाची केस आयल्या. इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेलान मडगांवां नावेलीच्या मायरन रॉड्रिक्स आनी दिपाली परब ह्या जोडप्याचेर 101 लोकांक फटोवन 20 कोटींची तोपी घाल्या म्हणून FIR केला. शेअर मार्केटान इन्व्हेस्टमेंट करून बरो प्रॉफिट जोडून दिता म्हणून सांगून तांणी खंय लोकांकडच्यान पयशे उखलिल्ले. मांद्रे मतदारसंघातल्यो पडून आशिल्ल्यो कूळ मुणकार केशी फास्ट ट्रॅक करून बेगीन तडीक लावच्यो म्हणून मुख्यमंत्र्याक बरयता. मांद्रेचो आमदार जीत सांगता. जितान पेडणे उपजिल्लोधिकाऱ्याकूय उजरायल्लो. तो खंय बिल्डर लॉबीक काम करता, जिताचो आरोप. डेप्युटी कलेक्टराक खंय सस्पेंड करून विजिलन्स इन्क्वायरी करची. म्हटलं तशें भाटकार आनी इन्व्हेस्टर हे दोगूय जाण एकठांय येतात आनी जमीन विकतात आनी तो मनीस जमीन घेता. थंय घर कोणाचें आहा तें पळयनात ना. न्याय दिवपाक जाय तेका लागून आमी भायर सरल्यात आयज न्याय दिवपाक. आनी आतां तुमी विचारताले डेप्युटी कलेक्टर. म्हाका दिसता हो डेप्युटी कलेक्टर पेडण्याचो जो आहा तो म्हाका दिसता हांगासर फक्त बिल्डर लॉबी आनी व्हडले व्हडले इन्व्हेस्टरांक हांगासर सपोर्ट करपाक येयला आनी बारीक सामान्य मनशांक त्रास करपाक येयला. हांव स्ट्रेट एलिगेशन ओपन एलिगेशन करता तेचेर. तो बारीक लोकांक रडयता, छळटा. तेणी आयज मेरेन बारीक लोकांक काय हे करून आयज तूं आतां उलयतालो तिचे टॉयलेटीचे आमी इन्स्पेक्शनाक गेल्यार म्हाका त्रास जाता. म्हाका कसलो त्रास जाता? म्हाज्या लोकांक म्हाका लोकांक म्हाजे हेल्प करपाक म्हाका त्रास जायना. हांव रातच्या 12-1 सुद्दां वचपी मदतीक, म्हाका फरक पडना. हेणी उतार दिल्ले मिडिया फुड्यान 15 दिसान तेका टॉयलेटीचे एनओसी दिता म्हणून बांदपाक. खंय दिले 15 दीस? आयज 3 म्हयने जाले. म्हाका सांग खंयचो मॅजिस्ट्रेट तूं त्या चॅरीर बसल्या उपरांत जेन्ना कोणाची केस चलता त्याच्या ऑपोजीट कोण आहा केसीक त्याच्या रिसॉर्टान वचून तूं पार्टे करताय, डिनर करताय, कितें चल्लां? हांव फाल्यां सीएमा कडेन वयतलो पळय, सीएमा कडेन वयतलो तेन्ना एक हे मुणकार एक्ट आनी टेनसी एक्टाचे मेमोरंडम दितलो. पूण म्हाजें एक सेपरेटली हे आसतलें रिक्वेस्ट आसतली की हेका इमिजिएटली सस्पेंड करपाचो. पेडणे डेप्युटी कलेक्टराक इमिजिएटली सस्पेंड करपाचो आनी हेचेर विजिलन्स इन्क्वायरी बसोवपाची आनी हेचे कडेन कितले एसेट्स आहात आनी खंयसर आहात हे व्हेरीफाय करपाचें. सावंड पोल्युशनाचेर नियंत्रणाक दर्यादेगाचेर पुलीस नेमपा बरोबरूच ऑनलायन नॉयज मॉनिटरिंग सिस्टम बसयल्या म्हणून राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचो अध्यक्ष महेश पाटील सांगता. प्रत्येक सेकंदाचो रिपोर्ट खंय बोर्डाक मेळटा. हे वेवस्थेक लागून पुलिसांक योग्य म्हायती दिवंक खंय मजत जातली. नॉयज पोल्युशनाची म्हायती रिपोर्ट येता. फुडें कितें? प्रदूषण नियंत्रण बोर्डान 12 कोस्टल बेल्ट जे आसात समुद्र किनारे हातूंत एक ऑनलायन नॉयज मॉनिटरिंग इक्विपमेंट इन्स्टॉल केल्ले आसा. हे एक टायप 1 नॉयज लेवल मिटर म्हणजे जे खंयच्या डायरेक्शनान नॉयज येता, कितली इंटेन्सिटी वागता आनी प्रत्येक मिली सेकंदाक ते रिकॉर्ड करता. आनी हे ध्वनी जे नॉयज आसा तो डायरेक्ट ते कलेक्ट करून थ्रू क्लाउड सर्वर आमच्या बोर्डाच्या ऑफिसाक येतात. हाज्यातून एक जातलें की आमकां एम्बियंट नॉयज लेवल म्हणजे थंय ध्वनी प्रदूषण जावं ध्वनी प्रदूषण म्हणजे पेक्षा ध्वनी थंय कितको आसा, नॉयज कितको आसा आनी हो 24 आवर्स केल्ल्या कारणान आमकां दिसाचे रातचे कमर्शियल एक्टिविटी आसा, कमर्शियल एक्टिविटी ना
पावस गीम हातूंत भितर हो सगळो डाटा मेळटलो. हो डाटा मॅप करतले आमकां कळटलें की हांगा प्रॅक्टिकल नॉयज कितकी आसा आनी हाजेर समज खंय एरियाक समज नॉयज खूब वाडलो जाल्यार आमच्यांनी कन्सर्न ऑथॉरिटीक आमकां डायरेक्ट करपाक मेळटलें की तुमी वचून एक्शन घेयात. तशेंच फाल्यां आमचे कडेन कोणी परमिशन मागपाक येतले की आमकां हांगा नवी इंडस्ट्री घालपाक जाय ऑर नॉयज जातलो. आमी सांगूंक शकतले बाबा हांगा नॉयज जावं आवाज करते एक्टिविटी हांगा जमच्यो ना ऑर तुमी घालतले जाल्यार थंय खूब कंट्रोल मेजर घेवचे पडटले. हातूंत हो फायदो जातलो. ताका खंयच्या बारा हेजेर इन्स्टॉल केल्ले आसा? ह्या 12 भितरले आमी मोर्जी, आशवें, अंजुणा, बागा, कोलवा, वागातूर, मागीर आगोंदा, बाणावलीम अशे किनाऱ्याचेर आमी घातिल्ले आसात. गोंय सरकारान आतां हुर्राक आनी कावी आर्टाक GI टॅगिंग मेळोवंक अर्ज केला. आतां मेरेन गोंयच्या 10 उत्पादनांक GI टॅग मेळ्ळा. आनीक 10 उत्पादनां खातीर अर्ज पेंडींग आसा जाल्यार 10 नव्या उत्पादनां खातीर अर्ज करपाचे आसा म्हणून GIचो स्टेट नोडल ऑफिसर दीपक परब प्रुडंटा कडेन उलयला. गोंय सरकार एका फाटोफाट एक गोंयकारांचे खाशेलपण आशिल्ल्या उत्पादनांक GI टॅग मेळपा खातीर यत्न करता. सद्याक गोंयचे हुर्राक आनी कावी आर्टाक GI टॅगा खातीर अर्ज केला. हुर्राकाक फायल केला मी साधारण 1 म्हयनो जालो. एक्चुअली कितें जालां की महाराष्ट्र गव्हर्मेंटान जेन्ना हुर्राक हब म्हणून कोस्टल बेल्टात खास करून कोंकण रिजन जे बेल्ट आहा त्या बेल्टाक तेंच्यांनी हुर्राक हब परमिशन दिवपाचें म्हणून तेंच्यांनी कितें पेपरार बातमी वाचली आमी. आनी मागीर आमची जेन्ना GFDCन जेन्ना मिटींग जाली मॅडम दिव्या राणे आशिल्ली तिनं मातशें थोडें हें केलें की जर महाराष्ट्र जर हुर्राक हब दिता जाल्यार गोंयांतूच आसपाक जाय GI म्हणून. आनी आमी GI करून आमी पयलीं GI घेवपाचो आनी ते आमी प्रमोट करपाचे पयलीं. हाजे फुडें आनीक 9 उत्पादनांक GI टॅग दिवपाचे अर्ज करचो आसा ती अशी. GI खातीर फुडले लिस्ट गोंयचे गोड दोदोल, गोंयची फिश थाली. थालीत नुस्तें प्रकार खतखतें मणगणें किसमूर सारके प्रकार आसतले. गोंयचे पाव पोळी आनी उंडे, पाव भाजी, कुणबी साडी, रशाद मसालो गोंयची कणगां. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी रुपेश राऊत. भारताच्या फुटबॉल इतिहासांतलो आदलो फुटबॉल टुर्नामेंट गोवा पुलीस फुटबॉल कप 10 ते 19 नोव्हेंबर मेरेन जातलो. 16 टिमी वांटेकार जाल्यात. जैतिवंत पंगडाक 2 लाख आनी 5 फूट 5 इंच उंच रोलिंग सिल्वर ट्रॉफी. 1968 ही सर्त सुरू जाल्ली. आतां मेरेन 18 सर्ती जाल्यात. पुलीस आनी लोकां मदीं खेळीमेळीच्या हेतान सर्त सुरू जाल्ली. अंदू सर्तीक GFA आदार करता. This is the 19th edition of Goa Police Football Cup, and as per records, the Goa Police has completed more than 15 years of championship, which itself is the big achievement. With the support of all participating teams and Goa Football Association, we are announcing the 19th edition of Goa Police Football Cup, which will start from 10th of November to 19th of November. We are grateful to the Goa Football Association for their support in organizing every edition of Police Cup, and we are hopeful for their support in future. It is a big privilege to be part of Goa Police Cup, and I hope all team who is going to participate will be fight for the cup and show the talent what we have in Goa. First time in Police Cup history, this will be live telecast. This has never happened. So on the ground we can enjoy, but who cannot come on the ground, so they can also watch these matches from home. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.